नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रशियेच्या खजान हांगा आयोजित 16व्या ब्रिक्स परिशदेंत वांटो घेवपाक रशियेक पावले. संवसारांत बदलतल्या राजकीय परिस्थितीच्या फाटभुंयेर तशेंच वेगवेगळ्या देशां मजगतीं सुरू आशिल्ल्या संघर्षाचो संदर्भ घेवन ही परिशद खूब म्हत्वाची थारतली. 15व्या ब्रिक्स परिशदेंत जाल्ल्या विस्तारान ह्या संघटनेन UAE, इथिओपिया, इराण, इजिप्त आनी साऊदी अरेबिया हे 5 वांगडी जोडिल्ले. तशेंच 34 हेर देशांनी ह्या संघटनेन वांगडीपणा खातीर प्रस्ताव मांडला. आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे ह्या परिशदेंत उलोवप जातलें. आज सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लींत जावपी वायू प्रदुशणा विशीं म्हत्वाची सुनावणी जाली. सर्वोच्च न्यायालयान पयलीं जाल्ल्या सुनावणेंत हरियाणात तशेंच पंजाब हांगा पराली लासोवपाचेर बंदी घाल्ली. अशें आसून लेगीत व्हडा प्रमाणात ह्या दोनूय राज्यांनी पराली लासोवपाच्यो घडणुको घडिल्ल्यान आज सर्वोच्च न्यायालयान दोनूय राज्यांच्या मुखेल सचिवा कडल्यान ह्या घडणुकां आड कारवाय न केल्ले खातीर स्पश्टीकरण मागलें. आज जाल्ल्या सुनावणेंत सर्वोच्च न्यायालयान दिल्लीचे एअर क्वॉलिटी मॅनेजमेंट कमिशन प्रदुशणा विशीं गंभीर ना अशें सांगलें. नागरिकांक प्रदूषण मुक्त जिवीत जगपाचो मुळावो अधिकार आसा आनी तांकां जाल्ले त्रासा विशीं अधिकाऱ्यां आड कायदेशीर कारवाय येता अशी शिटकावणी न्यायालयान दिली. तशेंच आयोग फक्त अधिसुचोवण्यो धाडपाचें काम करता हे विशीं न्यायालयान तिडक उक्तायली. केरळ वायनाडांतल्यान लोकसभा पोटवेंचणूक लडोवपाचो निर्णय काँग्रेसीच्यो फुडारी प्रियांका गांधी हांणी घेतले उपरांत आज तांणी आपलो उमेदवारी अर्ज भरलो. ह्या लोकसभेची पोटवेंचणूक 13 नोव्हेंबराक जातली. हे विशीं उलयतना भाजपाचे उमेदवार नव्या हरिदास हांणी काँग्रेसीचेर टिका करून वेंचणूक लढोवन जिखून आयले उपरांत राहुल गांधी हांणी वायनाडाच्या जनतेचो विश्वासघात केला अशें सांगलें. About this election, we see that the opponent is Priyanka Gandhi. As far as we are concerned, Congress is going to be having a tough competition in Wayanad. Because this is a forced and compulsory election in Wayanad just because Rahul Gandhi has given up the seat in Wayanad to retain Raebareli. So he had given a bonding to the people of Wayanad that he will be with the people of Wayanad for the coming 5 years. But he have broken everything and trying to retain the seat in Raebareli. So the people of Wayanad is currently facing a problem. They just faced a problem regarding the landslide, and at that time they didn't have a representative to raise their issues in the parliament. महाराष्ट्रांत जावपी वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर अजित पवार गटान 38 जाग्यां खातीर उमेदवारांची वळेरी जारी केल्या. जाल्यार मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे गटान 45 जाग्यां खातीर पयली वळेरी जाहीर केल्या. मुखेलमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी कोपरी 5 पाखडी हांगासरल्यान वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय घेतला. जाल्यार रवींद्र वायकर हांची घरकान्न मनीषा रवींद्र वायकर हिणें जोगेश्वरी पूर्व हांगासरल्यान वेंचणूक लडोवपाचो निर्णय घेतला. माहीम हांगासरल्यान सदाशंकर सवर्णकर अलिबागच्यान महेंद्र दळवी जाल्यार कुर्ला मतदारसंघांतल्यान मंगेश अनंत कुडाळकर हांकां उमेदवारी दिल्या. इतले मजगतीं शिवसेनेच्या ठाकरे गटांत 100 सुवातींचेर वेंचणूक लडोवपाच्या निर्णयाचेर उलोवप करतना शिवसेनेचे फुडारी संजय राऊत हांणी 100 सुवातींचेर वेंचणूक लडोवन शतक पुराय करतले असो विश्वास उक्तायलो. शिवसेना सेंचुरी पार करे, सेंचुरी लगाए और हमारे में सेंचुरी लगाने का दम है, अब लगाएंगे. मुंबई में क्रिकेट बहुत अच्छा खेला जाता है और देखा जाता है और सेंचुरी को बहुत महत्व है. लैंगिक तस्करी विशीं आयोजित सल्लागार परिशदेचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं जालें. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी तस्करींत घुस्पल्ल्या गुन्यांवकारांक गोंयांत आलाशिरो दिवप ना, तशेंच पिडितांक फावो तें संरक्षण, न्याय आनी आस्त दिवपा विशीं थळावी कायदो यंत्रणा आनी सामाजीक सेवा बजावपी संस्था ह्या दिकेन काम करता अशें सांगलें. Must be the realistic and completely eradicating the commercial sexual exploitations may be the monumental task, but we will never stop trying. Our state agencies, including the law enforcement and social services, are determined to make the Goa is a place where traffickers find no refuge and victims find protection, justice and hope. We are focused on rescuing every victim without bias
or discrimination, ensuring that they receive the immediate care and equally important long-term support for the rehabilitations and reintegrations with their families. This cannot be achieved without the partnership. The collaboration between the Goa Police and URS NGO is shining example with the dedicated efforts in rescuing the girls from the commercial sexual exploitation and providing them care at the protective homes. ओडिशा आणि अस्तंत बंगाल वाठारांत मुखेलपणान हवामानान बदल करपी दाना चक्रीवादळ बेरेस्तारा वराक 120 किलोमीटर नेटान दर्यादेग वाठारांतल्यान हुपतले अशें हवामान खात्यान कळीत केला. तशेंच हे चक्रीवादळ ओडिशांतल्या भितर कनिका ते धामरा ह्या वाठारांतल्या भूंयभागाचेर पावतले. ह्या संबंधान राज्य आपत्कालीन व्यवस्थापन आयोगान साबार तयारी करून प्रभावित दर्यादेगेवेल्या लोकांक सुरक्षीत जाग्यार हालोवपाचें काम पुराय केलां. तशेंच प्रभावित वाठारांतल्यो शाळा बंद दवरपाचो आदेश प्रशासनान दिला. ह्या चक्रीवादळाचो रेल्वे येरादारीचेर लेगीत जावपी प्रभावाक लागून 150 रेल्वे रद्द केल्यात. हे विशीं ओडिशाचे आपत्कालीन व्यवस्थापन मंत्री सुरेश पुजारी हांणी दूरदर्शनाक सविस्तर म्हायती दिली. प्रदेश ऐसा एक प्रदेश है जिसमें ऐसा तूफान को सामना करने के लिए हमारा पर्याप्त अनुभव पहले से ही है और अभी जो दाना चक्रवर्ती तूफान आ रही है उसके बारे में भी पूरा का पूरा तैयारी समाप्त हो गया है. हम लोग लगभग 500 साइक्लोन सेंटर जो उड़ीसा में है उसको तैयार कर चुके हैं लोगों को वहाँ लाने के लिए. तूफान आने से पहले और बारिश आने से पहले उनको वहाँ से इवाकुएट करके रिलीफ सेंटर में लाएंगे और 500 रिलीफ सेंटर साइक्लोन सेंटर के अलावा लगभग 1000 से ज़्यादा टेम्पररी रिलीफ सेंटर भी हम लोग तैयार किए हैं जिसमें पूरा का पूरा मानवीय सेवा युक्त रिलीफ सेंटर होगा. पीने का पानी का व्यवस्था होगा उसका भी तैयारी हो गया है. पावर सप्लाई होगा. बैकअप पावर सप्लाई भी डिसरप्शन से हम लोग बैकअप पावर सप्लाई का भी प्रबंध किए हैं. पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.